नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका सतोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। भारतात इमर्जन्सी वापराक कोविशिल्ड फाटोफाट भारत बायोटेकाच्या पुराय देशी कोवॅक्सिनाक तज्ञाच्या पॅनलाचो बावटो 3 कोटी हेल्थ वर्करांक 27 कोटी लोकांक वाशीन। कोविड लसीकरणाचो आज गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी ड्राय रन 719 जिल्हे 96,000 वॅक्सिनेटर गोंयांत 4 सेंटरांनी ड्राय रन यशस्वी। जी हॉटेलां एसओपी पाळिना तांचेर खर कारवाय करपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार घालतलो। भलायकी मंत्री राणेची शिटकावणी आरटीपीसीआर टेस्टी वाडोवपाचो प्रयत्न। 16 ते 24 जानेर मजगती 51वो इफी डेन्मार्काचे एनदर राउंड ओपनिंग सिनेमा जपानाचो वाइफ ऑफ स्पाइस फिल्मान इफीक समारोप। साखर कारखान्याचे जमनीर गांजा लागवडीचो सरकाराचो हेतू आमदार प्रसाद गांवकाराचो आरोप समजावका इल्ल्या बाबू कवळेकाराक धाडलो घरा। भारतात इमर्जन्सी वापराक सिरम इन्स्टिट्यूटाच्या कोविशिल्डा फाटोफाट भारत बायोटेकाचे पुराय देशी कोवॅक्सिनाक तज्ञांच्या पॅनलान पावटो दाखयलो। पॅनला मुखार कोविशिल्ड, फायझर आणि भारत बायोटेकाचे कोवॅक्सिन अशी 3 वाशिनां अप्रुव्हलाक आशिल्ली। फायझराचेर निर्णय जावचो आसा। देशांत 3 कोटी हेल्थ वर्कर आणि फ्रंटलाइन वर्करांक 27 कोटी लोकांक ही वाशिनां दितले। अभी जो डीजीसीआई है वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर वर्क करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। डीजीसीआई के पास पेंडिंग है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ही वाशिनां सगळ्यांक फुकट मेळटली। लोकांनी अफवांचेर विश्वास दवरचो न्ही म्हूण केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धनाचो उलो। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है उसका भी कंसोर्टियम बन गया। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कोविड लसीकरणाचो गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी आयच्यान ड्राय रन 96,000 वॅक्सिनेटर 719 जिल्ह्यांनी तालीम 57,000 लोक वाशिनाक तयार जाल्यात। गोंयांतय ड्राय रन यशस्वी। 3 पीएचसी आणि 1 खाजगी हॉस्पिटलात हो मॉक ड्रिल जालो। खात्याची कितपत तयारी आसा, खंय कमी पडटा हाजी परीक्षा। Now, in this entire exercise, we'll test our cold chain facility, our transportation facility, our manpower facility, vaccinators, and then syringes, etc. Whatever is the biomedical waste generated, that how is going to be handled. So, entire exercise will be done in a dummy manner. Now, the supervision at all levels is being done, at the PSC level, at the district level, at the state level, and the entire exercise is being monitored by the experts of UNDP. After the exercise is over, a review will be done by the seniors, and then debriefing will be taken, and the report will be submitted to the government of India. Beneficiary will come inside. The names are already registered on the app. Whoever registers only will be given the vaccination. Once he verifies, then for authentication, we have got a data entry operator. We enter all the details on the laptop, that is a portal. Once this process is over, the beneficiary goes in the next room. This vaccination room, only one beneficiary will be allowed at a time and one vaccinator, that is the sister, will be there. This is our observation room where there is a provision for beneficiaries to sit.
After receiving the vaccine, the beneficiaries will sit here for half an hour to see if there are any side effects occurring of the vaccine. In case if the beneficiary gets any side effects, untoward event, we have got all the facility to tackle it with one medical officer round the clock and one sister with all the facilities. Once the half an hour is over and if the beneficiary has no side effect, beneficiary will pass to the separate exit room to his home. Shortlisted 25 health staff, but this will happen overall in a phased manner. So all the areas under primary health center jurisdictions would be covered up. Initially, in the first phase, all registration will be taking place of all the patients. Once the registration जातकच मागीर in a batch wise, sub center wise, आमच्या under 7 sub centers आसात. So area wise, senior citizens, comorbid patients, कोणाक diabetes आसा, कोणाक hypertension आसा, those patients will be taken care of. जी हॉटेलां एसओपी पाळिना तांचेर खर कारवाय करपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार घालतलो म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. एसओपी सारखी पाळिना जाल्यार कोविड केसी वाडूंक शकता म्हण ताणें शिटकावणी दिल्या. भलायकी खातें टेस्टी वाडयतलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आरटीपीसीआर टेस्ट मशिनां घालतलो म्हण ताणें सांगलां. Can increase the testing facility by procuring another 2 machines in north and south Goa district hospitals by more than 500 in both the places. So existing capacity is close to 1860 and odd, and we'll add this another 1000 capacity to the testing facility in the state of Goa. RT-PCR, and this is total RT-PCR. We are not talking about antigen. We have also put certain passengers in the ESI hospital coming from UK and other places. We have found that out of that passengers, that 966 passengers came, there were about 38 positive cases, and 976 passengers which came, UK travelers which were tested, were between 9th and 20th December. We found about 38 positive cases. UK travelers contact 26 detected positive. 12 swabs are not yet received. And none of them are carrying the UK strain of virus as of now. 12 swab reports received, not carrying the UK strain. There are some reports that are still pending for coming. So we are also trying to explore the possibility, rather than depending only on NIV. Dean has been, we have requested Dean Goa Medical College to take a meeting of the Joint Purchase Committee, whether we can do that, whatever is required to do the strain 2 testing within the state of Goa, so that we don't have to send it outside Goa for testing. What we have decided is that these patients who are there, they will be there in the ESI hospital till all the results come, and once they go home, they'll have to comply with the 17-day home isolation. Now, as far as COVID is concerned, we are continuing with the South Goa District Hospital. We are increasing, we have told to increase another 150 beds there. Whatever staff is required, we will put. So we will take up that capacity, which has got a total capacity of 550. We will take it up to at least 250, 300 and keep it, and that type of staff we will provide. ESI will continue for these type of cases. So these 2 hospitals will continue. Today, the ICU is starting in the South Goa District Hospital. Tumhi jar पळयशात जाल्यार there are 12,000 people coming into the state of Goa every day by air, and 12,000 people going out, coming to about 24,000 people. On the airport, if you see, there are only 60% people without masks and 40% people with masks. Then how do you expect to control COVID? All of us are proposing in the expert committee. They have decided, they have requested, which will put up the file to the government for consideration, is that there should be action taken against hotels and other things who do not ensure that masks and other things are put by the people in gathering. We want business to continue. Economic activity must continue. Same time, if that hotel wants business, then they must ensure that their guests wear masks, social distancing is maintained, and have functions where they can maintain social distancing. These events which are there, you are not able to maintain social distancing, you are not able to ensure that masks and all are properly put, then don't have the event. And there is a possibility, I would like to share with you, of a spike in the month of January. I would like to alert everybody, it is not a question of only doing business, it is also a question of the safety of the people of the state of Goa. And it is very important to the media that this message goes to the people that wear your mask. Home isolation and success rate of reaching out to the people has increased to more than 97-98%. And we have analyzed it. It is around 20%. 20% is very high. Plasma भरपूर आहे आमच्याकडे. प्लस आता आम्ही परत एकदा आम्ही हे कॅम्पेन आम्ही चालू करता. प्लाझ्माचा स्टॉक आमच्याकडे भरपूर आहे. ते काहीच काळजी करण्याची गरज नाही.
16 ते 24 जानेर मजगती गोंयांत जावपी 51व्या इफ्फीची सुरवात अनदर राउंड फिल्मान जातली. डेन्मार्कान हो पिक्चर ऑस्कर अवॉर्डा खातीर धाडला. 24 तारखेक वायफ ऑफ स्पाय ह्या जॅपनीज फिल्मान इफ्फीचो समारोप जातलो. अंदू इफ्फीत संदीप कुमाराचो मेहरुनिसा फिल्माचो वर्ल्ड प्रिमियर जातलो. कोविडाक लागून प्रतिनिधीक कांय पिक्चर प्रत्यक्ष हाजेरीत कांय ऑनलायन पळोवचे पडटले. इफ्फीत अंदू 224 पिक्चर दाखयतले. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. साखर कारखान्याच्या जमनीर खंय गांजा लागवड जावपाची आसा. सरकाराचो कितें तरी हेतू आसा म्हण फायल मूव केले आसूये म्हण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकाराचो आरोप. तो उस्काराक घेवन मामलेदार ऑफिसा मुखार धरण्याक बसला. संजीवनी कारखानो बेगोबेग चालू करचो म्हण तांची मागणी. जो मेरेन सरकारा कडच्यान लेखी उतर येना तो मेरेन घरा वच्चे नात म्हण ते ठाम. बाबू कवळेकाराक समजोवपाक आयिल्लो ताकाय घरा धाडलो. आमका जाय शुगर फॅक्टरी आमका जाय सुरू करात कारखाना सुरू करा. तो तेका लागून हांगा जे कोण लोक आयले ते मिनिमम लोक आयले कडेन आसा. काल सुद्दां एक विशय आयकला की संजीवनी साखर कारखान्या जमनीचेर आतां खंय नवी लागवड येवपाची आसा गांजा. ती जमीन ठीक लागवडी अंडर हाडपाची. काल हांवें कोणा कडच्यान आयकलां रिपोर्ट खबर ना म्हाका. ऊस आतां इतले बरें हे पीक सोडून आतां गांजा कडेन वळटा शेतकार. आतां ती म्हणजे दुसरो मार्ग घेता पयशे भरपूर मेळटा म्हणून. फाल्यां लोक कितें आयज तूं रोय सगळ्यां प्रत्येकान आमच्या प्लॉटांक गांजा रोयलो. फाल्यां कितें पोटाक शेवटी कितें जाय गांजा खातले आमी. वखदां जाय रे आमी ना म्हणना वखद आसता यूज जाता आसतलो पूण तेजो हांगा दुश्परिणाम कितें जातलो हेजे कोण विचार केला. फायल मूव केले म्हणटा. फायल मूव केले जर विशय काबार जाता अशें न्ही पूण खंय तरी फायल मूव करप हेजें इंटेन्शनच तें आसना रे. इंटेन्शन गव्हर्मेंटाक कितें तरी आसा म्हणून फायल मूव केले कडेन आसा. आमी मंगळाराक सीएमान सांगला म्हाका की तुमी जे प्रमुख आसात ते आनी आमी बसुया आनी हेजी उलोवया म्हणून. समजा मंगळार म्हणल्यार आनी 2 दीस लेट जाता जाल्यार सोमार पर्यंत सुद्दां हांव सीएमा कडून हाजेर बसपा खातीर हांव टायम घेता. पूण तो पर्यंत बेश्टे हांगा बसून रावन फायदो ना. आम्ही कोणा काय करना कोणा काय म्हणना. आम्ही हांगा सुशेगाद रावता. तुम्ही आमची जिवाची काळजी घेवपाची कांय करना. आमगे जिवाची पर्वा आमकां आसा. आमी मंगळार पर्यंत हांगा आमी सुशेगाद रावता. सर तुका येयले बद्दल तुका नमस्कार करता आनी तूं चल आनी कोणाले आमी हांगा भाशण बी आमी कोणाले आयकोच ना आनी कोणाले आमी आयकोन घेवची ना. चड डिले केलें जाल्यार इल्लें तीव्र आंदोलन जातलें. जेन्ना आमगेले भुरगे आसा हेंगे सगळे फॅमिली आसा तेन्ना तांकां त्रास जाता म्हणून तिवूय फाल सगळें येतली. म्हणटा ह्या वर्सा कारखानो बंद जाल्लो त्या कारणान सरकार अजून पर्यंत कांय निर्णय घेयना. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी ठरयलें की सरकाराक आमी एक निवेदन दिवपाचें की त्या निवेदना भितर आमच्यो मागणी आसल्यो 3. पयली मागणी आमकां प्रति टन 3600 रुपया प्रमाण दिवपाचें. आनी ती टनेज जी आसा ती फाटली 10 वर्सांची सरासरी काडपाची आनी ज्या वर्साक चड जें उत्पन्न जालां त्या हेजे प्रमाणे आमकां ते पयशे दिवपाचे. तशेंच तिसरी मागणी आसली आमची की जे पयशे आमकां दितले ते फेब्रुवारी भितर आमकां ते दिवपाचे. हे 10 दिसा टायम जावन आज 11 दीस म्हणटना आज आमी धरणे आंदोलनाक हांगा बसल्यात. आनी अशी एक सगळ्या लोकांचो निर्णय आसा की जो पर्यंत सरकार लेखी दिना तो पर्यंत आमी हांगच्यान उठपाचे ना. गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2020 खाला सरकार राज्यांत पहिल्या फेजीत 62 सुवातांचेर मोबायल टॉवर बसोवपाचो प्रस्ताव आसा म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्वीट केला. दुसरे फेजीत गोंयभर 138 मोबायल टावर बसोवपाचो प्रस्तावूय आसतलो म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान म्हळां. टावर बसयल्यार विद्यार्थी, IT प्रोफेशनल्स, टेक स्टार्टअप आनी समाजांतल्या सगळ्या घटकांक बरी कनेक्टिव्हिटी मेळटली म्हण मुख्यमंत्री म्हणटा. फुडल्या वेंचणुका खातीर बीजेपी कार्यकर्ता मेळाव्यांच्या माध्यमांतल्यान नेटान तयारी करता. पालिका वेंचणूक पक्ष पातळीर घेवन काय ना ताचेर विचार चल्ला. वेंचणुकेत साश्टीकार ह्या फावट बीजेपीचेर विश्वास दाखयतलो असो विश्वास आसा म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रुडंटाक सांगला. बीजेपीचो मडगांवां कार्यकर्ता मेळावो जालो. एक म्हणजे सध्या आमचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू आसा. गोंयांतले आतां पर्यंत जवळपास 20 आनी आयज जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 28 मतदारसंघांनी आमी प्रशिक्षण कंप्लीट करता. फाल्यांच्या दिसा भितर आमी 40 मतदारसंघांनी प्रशिक्षण कंप्लीट करपाचो आमचो हें आहा की आमी 2 दिसाचें प्रशिक्षण दिवन कार्यकर्त्यांक तयार करता की जेणे करून आमी वी आर गोईंग फॉर द इलेक्शन ग्रासरूट लेवल पर्यंत सरकार आनी पार्टी दोनूय पावच्यो म्हणून. तर ती मडगांवची मोहीम वेगळी, फातोर्ड्याची मोहीम वेगळी असो विशय कांय ना. Party is full-fledged being preparing for the
नेक्स्ट कमिंग असेंब्ली इलेक्शन्स, ताज्या पयलीं म्युन्सिपालिटीच्यो इलेक्शन्स आसा. सो दॅट इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. शेवटी आमकां त्या खातीर तयारी सुरू आसा. निश्चितच आमकां बरें यश मेळटलें येता त्या म्युन्सिपालिटीनूय बी आनी फुडल्या असेंब्लीनूय बी. म्हणजे आमकां खात्री आसा की ज्या पद्दतीन कार्यकर्ते सिरियसली काम करतात आनी लोकांचो कल भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. आमकां निश्चितच म्हज्या लिडरशिपीचेर, पार्टीचेर, सगळ्या लोकांचो विश्वास आसा आनी हे फावटी विशेश करून सालसेत बेल्ट आमचेर चड विश्वास दवरतलो हाची अपेक्षा करता. प्रदेशाध्यक्षांनी एक स्टेटमेंट केला की पॉलिटिकल पार्टी लायन्साचेर वचपाक ते रेडी आसा ते करपाक. अजून डिसिजन तशें कांय जावंक ना, चल्ला. पूण ही हेजी तयारी काय म्हणजे प्रिपेरेशन काय म्हणटा? ना हांवें तुका सांगलें दीस इज अ रुटीन प्रोसेस. वायल गोईंग द असेंब्ली इलेक्शन्स वी आर ऑलवेज टेकिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पार्टी. सरकाराचो गोंय नगरपालिका दुरुस्ती अध्यादेश नीज गोंयकारांक हुमटून भायल्याक गोंयांत धंदो मांडपाक दिवपाचो यत्न चल्ला म्हण काँग्रेसीचो दावो. ह्या अध्यादेशा प्रमाण खंय आजान चलयल्ल्या नगरपालिकेचें दुकान नातवाक चलोवंक मेळचें ना म्हण काँग्रेसीचो दावो. 40 वर्सां चलिल्लो धंदो आनीक 10 वर्सांत चलोवपाक मेळटलो. सरकारान हो अध्यादेश फाटीं घेवन हो विशय अधिवेशनात चर्चेक हाडचो म्हण काँग्रेस मागता. गोवा म्युनिसिपॅलिटीज ॲक्टाचेर आणि त्या ऑर्डिनन्सा प्रमाणे तिचो हेतू जी आसा वो एक्सपोज जालो. नीज गोंयकार जी आपापलो धंदो चलयताले म्युनिसिपल शॉपांनी तिंकां उमटून काडपाक हो प्रयत्न चल्लो. ऑर्डिनन्सान एक म्हटलां कितें की जरी तो 40 वर्सां तुवें कंप्लीट केली शॉप तुज्या हातीन तर तुका आनी खाली फक्त 10 वर्सां तुका लीज वाडोवंक मेळटली. आतां आजो चलयतालो, मागीर पूत चलयतालो, मागीर आतां ताजो नातू चलयता, तेजे नातवाक तेजे भुरग्यांनी कितें तें जावचें ना. आतां 5 वर्सांची हें आसलें 5% जी इन्क्रीज आहलो तो ह्या ऑर्डिनन्सा प्रमाणे 10% करता. लीज होल्डर जी टर्म जी उजार केल्यात फॅमिली आधी फॅमिली नासले ब्लड रिलेशन मदगात आनी फॅमिली मदगात खूब फरक आसा. तसली उतरां घालून आनी कन्फ्यूज जावंक लागलो. थोड्या जाग्यांचेर शॉपां जी बांदल्यान ते सेल्फ फायनान्सिंग स्कीम म्हणून काडलेली. तूं मालक हाय, तुजो गाडो कितें आहलो तो आतां तूं बांदपाचें आहा, तूं पयशे घाल. तेजे बद्दल काय उलोवप ना. 29 तारखेर असेंब्ली आपयल्या आनी तूं 22 तारखेर ऑर्डिनन्स काडटा एक म्हयनो पयलो. कारण कितें काय डिस्कशन करिनासतना सगळें पास करप. तुम्ही सगळे शॉपवाल्याक हाडले, आपूण हाडले, बसून उलयले. रिऑक्शनाक आमच्या गोंयकारा कडेन जमचें ना. आमचो डिमांड आसा काँग्रेस पक्षाचो. पण ताबडतोब ऑर्डिनन्स फाटीं काड आनी बील हाडा असेंब्ली आनी डिस्कशन. कासावले पंचायतीन सुमार 35 लाखांची कामां हातांत घेतल्यात. तातूंत कोविडाक लागून अर्दवट उरिल्ली तशेंच कांय नव्या कामांचोय आस्पाव आसा म्हण सरपंच सांगता. मीन खात्यान कामुर्ले भारणवाड्यार रेड मारून 125 क्युबिक मीटर रेंव जप्त केली. डिचोली तालुका विकास परिशदेन नगरपालिका वेंचणुकेत देवपाची तयारी दवरल्या. ते खंय सामान्य नागरिकांक उमेदवारी दितले. गोंयभरच्यो एक खबरो. कोविडा खातीर अर्दवट उरिल्ली तशींच कांय नवीन सुमार 35 लाखाची कामां कासावले पंचायतीन हातीन घेतल्या. चार्ज घेतल्या आतां 4-5 म्हयने जाले आनी कोविडाक लागून आमची कामां मातशें स्लो जाली. पूण तरी आसतना आमची पंचायतीन इतले एफर्ट केले आनी आज पयल्या वर्सा नव्या वर्साचेर आमकां दिसलें आमी टेंडर फ्लोट केल्ले आहले फाटीं कांय दिसांनी आनी आयज सकाळीं एक नवें वर्स कशें एक सुरवात कशी आमी काम घेतलें आनी आयज सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आमी ऑर्डर दिले. थोड्या दिसां भितर आमी 12 कामांचे आमचे वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा आनी टोटल एस्टिमेट आमचो सुमार 30 to 35 लॅक्सांची वर्क्स जाला. तें जावपा पावलें सगळे आमचे म्हाजे मेंबर म्हाका खूब सपोर्ट करता आनी आनीकूय आमची खूब फायलो इन प्रोसेस आसा. तांचो एस्टिमेट सुमार 40 लाखांचो एस्टिमेट आसा. ते आनी 1-2 म्हयन्या भितर आमी तेजे टेंडर जातले आनी वर्क ऑर्डरी दितली. हे रोड्स म्हळ्यार लोकांक जाय आसलो थंय रस्ते तशें ड्रेनेज आसा आनी नवे रस्ते आसा आनी दुसरे केपेकूय आमचो वावर येवचो आसा तातूंत नवे रस्ते आसा, एक्जिस्टींग रोड आसा आनी ड्रेनेज आसा आनी अशे तरेन आमी आमची कामां फुडें व्हरपाक सोदतात.
मीन खाते आणि बार्देच्या मामलेदाराची कामुर्ले भारणवाड्यार धाड. कारवायेत सुमार 125 क्युबिक मीटर धरिल्ली अवैध रेंव न्हंयत परत सोडली. डिचोली तालुका विकास परिषद येत्यो नगरपालिका निवडणुको डिवचलचे मुद्दे घेवन लढपाक तयार. ते खंय सामान्य नागरिकांक उमेदवारी दितले. डिचोली तालुका विकास परिषद गेली 2-3 वर्सां सांस्कृतिक मागीर शैक्षणिक स्पोर्ट्स अशा विविध पायंड्यांचेर काम करतात. आता येणारी लगेच जी नगरपालिका निवडणुका आसात त्या निवडणुकेत संपूर्ण पॅनल उतरवपाचें काम जे आसा पळय तें आमी करपाचें आसा. एक सामान्य मनीस निवडणूक लढू शकता आनी ताका एक प्लॅटफॉर्म उबें करून दिवप आनी तेच्या फाटल्यान रावप आनी पूर्ण ताकद निश्चित रावन आनी ताका निवडून हाडप. मुळगांव म्हणजे हद्द जे सुरू जाता पालिका हद्द, त्या पालिका हद्द सुरू जाल्या उपरांत हायवे आसा ताका गटार वेवस्था कितलीशी 20 वर्सां ते गटार वेवस्था एकूच बाजून गटार वेवस्था जे तेजे जर योग्य नियोजन करीत न्हू जाल्यार ते उदक पूर्ण दोशी वाटेंतल्यान उदक हांगा हाडून ह्या नदीक आमी सोडूं शकता. 10 वर्सां पयलीं सँक्शन जाल्ले सो रस्ते अजून मेरेन तशेंच आसा. कचरा नियोजन जर ते आमचो प्लांट आसा तो दुर्गंधी युक्त आसा, तो दुर्गंधी मुक्त करपाचो ही आमच्यो जी योजना आसा. तिचोली शाळे कडेन हुतात्मा स्मारकात प्रकाश सदन हाडपाची गरज आसा. प्लेग्राउंड उपलब्ध करून दितले आमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. नव्या वर्साची सगळ्याक परबी. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.